हांव पळयतालो आमी सदां अशे सायडीन येताले वेलसांव पाली हांगासर आमी येताले आनी पळयताले ही सदांच शेतां जी दिश्टी पडटा ती आमकां पाडशी दिश्टी पडटाली. पूण आतां बाबा रोकोजिनान आतां सांगलां 25 वर्सां उपरांत आमचो जो भाव मेकळोय हो मिक्रोय हो हांव रेडी जाला ही शेतां सगळीं रोवपाक. हांव खरेंच ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही ग्रीन जी ग्रीनी ती जावपाक जाय. हे वेलसांव पाली हें आयज आमकां दिश्टी पडटलें म्हाका दिसता. हांव जाणा बाबा रोकोजिनान आतां सांगलां जेन्ना हांव हांगासर येयलो तेन्ना हें तोडें जें हांगासर तुमकां खबर आसा लास्ट टायम तुमी मिडियान सगळें दाखयल्लें आयज हें तोडें बरे भाशेन केल्लें आसा. आनी तशेंच जी ड्रेनेज जी आमची डिसिल्डिंग जालां हांव पयले सुवातेर आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं. तेच भाशेन आमचे जे AE हांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें आयज इतल्या वर्सांनी जी डिसिल्डिंग आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे कडेन वेलसांव कांसावली कोर्ताली केलोसी सांकवाडी सगळे कडेन हें डिसिल्डिंग जालां. आनी म्हाका दिसता हें डिसिल्डिंग हाजें पयलें केन्ना जावंक ना अशें म्हाका दिसता कित्याक आतां रोकोजिनानूय सांगलां ते भाशेन. आनीक हांव जाणा फकाणान शेतां रोवपाक म्हणल्यार फकाण कितें हांवें शेतान कितले फावटी तुमकां सांगलां हांवें शेतान काम केलां आनी म्हाका शेताचें कितें म्हाका खबर आसा. हांव जाणा आमचे कोर्तालीं तशें जालां 1-2 वर्सां आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनीक ही शेतां कशीं आमी परत रोवपाक जाय हें आमी तयारी आसा. आतांच हांव आमचे कोर्तालीं देखून आमचे ट्रॅक्टर हांव घालून आयिल्लो आसा. जेन्ना आमी न्यू ट्रॅक्टर हाडलेलो आनी ताच्या ती विलां आसा 2 ती फाटलीं व्हडलीं ती विलां आसा ती आमी काडली आनी केज विलां आतां घातल्या. आतां हांव एका सांगून पळय डायरेक्ट हांगासर येयला आनी आमी ट्राय करता जी व्हडलीं झाडां जालां ती झाडां आमी काट करपाक. आनी ती म्हाका दिसता आमी तर सक्सीड जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां बरें सोंपेपण जातलें आमकां लोकांक शेतां रोवपाक. कित्याक जेन्ना आमी मशिनरी ट्रॅक्टर वो हार्वेस्टिंग मशीन घालता तेन्ना आमी ती रोमता तेन्ना आमकां प्रॉब्लम जाता भरपूर प्रॉब्लम जाता. ताका लागून आयज हांवें फर्स्ट टायम आयज पयलेच फावट आमी ती फाटलीं विलां व्हडलीं विलां आसलेलीं काडल्या आनीक आयज ताका केज व्हील जी हाफ घालपा ती फूल केज व्हील घातल्या आनी आतां आमचें काम ती चालू आसा. हांव देवा कडेन मागता आमची कोर्तालीं जी शेतां आसा ती लोकांक रोवपाक मेवल्या पुरो. तशेंच शेतां कितली स्क्वेअर मिटर जालें ती 2,80,000 स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार फकाणां न्हू. इतलीं शेतां इतलें व्हडलें शेत रोवपाक हें फकाणां न्हू. तरी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव मागता ताका बरी पीक मेवची. What do you want to say to them? सो ही शेतां आमची फुडें वचाची. ओके सो म्हाका ती उमेद शी आमची माय आवय ती सगळीं त्रासान म्हणजे बरो हार्डवर्क काम करून ही शेतां वयर काडली. ओके सो म्हाका आतां म्हाकाय उमेद येयली आमची ही शेतां आमची इतलीं वर्सां पाड आहा ती परत रोयची. कित्याक आतां जायते आयको येता आमचे शेतां पुरयतात आनी हें करतात सो तें सांबाळपाक लागून हो शेताक हांवें हात घातला. ओके आनी सेकेंडली म्हणजे खूब वार आहा ताका. ओके जायतो वार आतां हांवें आमच्या सराच्या हाडीन बी सरान म्हाका मिशनरी दिली. ओके तेज्या हाडीन हांवें हेल्प मेवला म्हाका. सो असो आमकां फुडें मेवचो सगळे हाडीन एग्रीकल्चर सराच्या हाडीन ZP आमची मॅडम आहा सो तेज्या हाडीन बी आमकां हो मेवचो आदार आनी सगळे शेतकारांक. ओके जुवारीच्या हाडीन बी आमचे सगळे RDA बी कोण आहा ते आमचे सगळे हाडीन आमकां आदार मेवचो हो म्हाका हें. सो एक्चुअली आमी पयलीं पास जाताले जितके फावटी इन्स्पेक्शन हांगसर करता आसतना पास जाताले. खूब फावटी पळयताले की शेतां खुबशी पाडी आसा न्ही. स्पेशल तुमी पयलो आसतलो इतको व्हडलो बेल्ट 2,80,000 स्क्वेअर मिटर अशी पाडी आसताली. आनी हो निफ्रो बाब एकदां ऑफिसान येयल्लो मागीर आमी मातशे ताका स्किम्स हे एक्सप्लेन केल्ले. मागीर हांवें आयज आयकलें की तो फुड्या सरोन इतके आतां एकटो शेतां रोयता. सो खरेंच ताका एप्रिशिएशन आनी सारकें म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन. अशें आमी यूथ पयला आसले जे शेतां सांडून भायर वयता भायर कामाक वयता भायर हें करूंक वयता आनी शेतां कडल्यान जाता इतके पयस वयता. पूण ह्या अशा मनशान ही फुडाकार घेवन इतकी शेतां रोवन तेणी म्हणजे आख्खी सगळ्यांची एकठांय करून शेतां रोयता म्हणून ताका खरंच वालोर. आनी आमचे डिपार्टमेंट सोदीत तेजे फाटल्यान आसतले. आमी ट्रॅक्टर सर्वीस 50% सबसिडीचेर दिता. तशें आमची एक बेस्ट कम्युनिटी फार्मींग म्हणून सबसिडी हें आसा स्कीम आसा जी आमी एका 10,000 स्क्वेअर मिटराक 2.5 लॅक्साचे स्किम्स दिता म्हणजे सबसिडी दिता जी इन्फ्रास्ट्रक्चर तितून तेणी फेन्सिंग करूंक जाता मागीर डिसिल्टिंग ऑफ पॉन्ड्स हें करूंक जाता पंप बसोवंक जाता. तशेंच हेज्या भायरूय आमचे खुबशे डिपार्टमेंटल स्किम्स आसा जे कोणाक म्हणजे हे डिटेल जाय जाल्यार आतां आमचे शेतकार भावूय आसा ते सुद्दां विचारूंक शकता म्हाजे कडेन. मागीर पयलीं ही कंपनी वळखता आशिल्ली जुवारी एग्रोकेमिकल्स नांवान. आतां ती पॅरादीप फ्रॉम 1 जून 2022 पॅरादीप फॉस्फेट लिमिटेड म्हणून जाली.
जुवारीच्या वतीन हांव सगळ्यांका कॉंग्रॅच्युलेशन करता हांगासर शेत रोयता तांकां. हांव इतलें सांगू शकता की बाबा आमच्या कडल्यान जे मार्केट डेव्हलपमेंट एक्टिविटी एक पार्ट येता तितुल्या अंडर हांव स्पॉट डेमो मागीर सारे बी दिवंक शकता हांगासर फार्मरांक. देन टेक्निकल गायडन्स फ्रॉम सोईंग अप टू हार्वेस्टिंग हे अशी शेतकऱ्यांक पॅरादीप फॉस्फेटच्या वतीन हांव मदत करूंक शकता. ते शेतान तो काम करपाक वावुरपाक रेडी जालो. जायते आमचे यूथ आसा ते कसली कामां करपाक फाटीं सरतालो आसता. लास्ट टायम हांव काट करता निवता आसतना येयल्लें तेन्ना हांवें म्हणलेलें कोणें इनिशिएटीव घेवन उरलें ती पाड आहाय ती रोवची म्हणून. आयज हेणें हें घेवन म्हाका बरें दिसलें आनी सगळ्या लोकांक एक एग्जाम्पल असो जालो तो. कोण तरणाटे मुखार सरना शेतांचे कामां करपाक आनी तेन्ना तो फुडें सरोन तो इतले 25,000 स्क्वेअर मिटर आपूण आपले रिस्कार तें सगळें करून घेता ती आमकां एक खूब खोशयेची गजाल आसा. आनी फुडल्या युथाक हें एक शिक्षण कशें आसा तेन्ना सगळ्यांनी हेजें हें घेवपाचें आनी सगळ्यांनीच फुडें सरपाचें. हॉस्पिटल आसतना म्हाका हो बाब मिफ्रॉय म्हाका मेळ्ळो. हिंगा तो येतालो तेका जायतें काम करतालो आनी ताका विचारलें तूं आरे हें काम कितें कोन्न करता. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक आपल्याची येवजण आहा ही सगळीं शेतां रोवपाक. आनी म्हळ्यार इतली कॅपेसिटी तरी आहा चल आमी बराबर रावया आनी आज हांव तेजी तकनाय कोता.